फुटबॉल मॅच फिक्सिंग प्रकरणात जीएफडीसीचो उपाध्यक्ष श्रीकांत आजगांवकाराची कारवाई करची म्हण मागणी काँग्रेसीन केल्या। खेळा मंत्री बाबू आजगांवकाराचे श्रीकांत आजगांवकर हे भाव। फुटबॉला कडेन ताचो चडसो कांय लागींचो संबंद ना, मात तरी आसतना गोंय फुटबॉल विकास परिशदेचो तो उपाध्यक्ष आसा, तशेंच गोंय खेळा प्राधिकरणाचो तो संचालक आसा अशें काँग्रेसीचे म्हणयारे विटू मोरजकर सांगता। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोवा जे आमचे लोकल फुटबॉल मॅचीस आसात हातूंत फिक्सिंग जाता अशें आमकां पेपरांनी बाकीच्या माध्यमांतून आयकूं येता। गोवा राज्यांत स्टेट गेम म्हणल्यार आमचो फुटबॉल गेम, आनी जेन्ना आमचे गोंयचे फुटबॉल प्रेमी फुटबॉल खेळपी आपलें भविश्य ह्या फुटबॉल गेमींतल्यान फुटबॉल एक बरो प्लेयर ह्याच्यान सुरवात करपाक खुबशे आमचे युवक फुडें सरतात। पूण जेन्ना आयकूं येता की गोव्या राज्यांत जे आमी लोकल गेमी ज्यो खेळटात हातूंत फिक्सिंग जाता, तेन्ना हें खूब गोंया राज्या खातीर खूब एक दुखदायक अशी एक गोश्ट आसा। कारण फुटबॉल हो आमचो गोंय राज्याचो स्टेट गेम, आनी तातूंत जर अशें जाता जाल्यार खूब आमकां धोक्याचे घंटा आसा। हेची दखल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हेणी घेतली आसा, आनी हाणें एक रिपोर्ट धाडिल्लो आसा गोंयाच्या राज्याक सुद्दां की हेतूंत तुमी हस्तक्षेप करचो म्हणून। हे इतलें जावन गोंयचो क्रीडा मंत्री, गोंयचो सरकार, गोंयचो मुख्यमंत्री उगीच आसा। आमकां हेचेर तांची सफाई जाय आशिल्ली, क्रीडा मंत्र्याची हेचेर सफाई जाय आशिल्ली, कारण हातूंत कितें चल्लां हें गोंयकारांक कळपाक जाय आशिल्लें। पूण आज पर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी हेचेर कांय उलयलें ना, क्रीडा मंत्र्यांनी कांय उलयलें ना। गोंयच्या क्रीडा मंत्र्यान आपल्या भावाक डॉक्टर श्रीकांत आजगांवकर हेका गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील हाचेर वायस चेअरमॅनची तेणें नियुक्ती केली। गोवा स्पोर्ट ऑथॉरिटी ह्या मंडळाचेर तेका डायरेक्टर म्हणून तेची नियुक्ती केली। आमकां अशें दुबाव आसा की हें जे फुटबॉलाचें जें फिक्सिंग आसा हातूंत ताजो हात आसा अशें आमकां शंका आसा, आनी हें करपा खातीरच तेणें आपल्या भावाची नियुक्ती केल्या अशें आमकां दिसता। कारण डॉक्टर श्रीकांत आजगांवकर हेका फुटबॉला विशयी व्हडलीशी काय तो म्हायती ना, व्हडलीशें काय तो एक स्टेट प्लेयर असोय न्ही। गोंया सारके खुबशे अशे फुटबॉल स्टेट प्लेयर आसात, खरें म्हण तेंची नियुक्ती जावपाक जाय आशिल्ली। पूण हेणी हे सगळे भ्रश्टाचार करपाक आपल्या भावाची नियुक्ती केल्या कितें हो असो आयज एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा।